ड्रग्स एसआयटी विनवणे उपरांत गोंय सरकारान सभागर समितीन केल्लो पुलीस राजकारणी ड्रग माफिया नेक्साचो रिपोर्ट एसआयटीक दिलो। पूण पुराय रिपोर्टाचो नियाळ घेवन पसून ड्रग एसआयटी आरोपीक वळखप शक्य जाल्लें ना। आतां ड्रग्स एसआयटीन एफआयआर करपा खातीर कितें बरोवप आनी कोणाक आरोपी करप ताचेर सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागलां। ड्रग्स एसआयटीक सरकारान दिल्लो पुलीस राजकारणी ड्रग माफिया नेक्ससाचो रिपोर्ट। मिकी पाशेकोच्या फुडारपणान सभागर समितीन केल्लो हो रिपोर्टाचो नियाळ घेतलो, मात आरोपी कोण तें कळना। एफआयआर केल्यार कोणाक आरोपी करप, कितें बरोवप, एसआयटीचो सरकाराक प्रस्न। तेन्नाचो नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोच्या फुडारपणा खाला तयार केल्ले समितीन 2013 पुलीस राजकारणी आनी ड्रग्स माफिया नेक्ससाचेर चवकशी करून रिपोर्ट दिल्लो। सभागर समितीन आदलो गृहमंत्री रवी नायक आनी ताचो पूत रॉय नायक, डीजीपी पसून कॉन्स्टेबला मेरेन कांय पुलीस अधिकाऱ्यांचे नांव आपल्या रिपोर्टात घाल्ले। पूण 2013 सावन आतां मेरेन ह्या रिपोर्टात नांवां आशिल्ल्या एकूय मनशा आड कसलीच कारवाय जाल्ली ना। हाऊस कमिटीन आपलो रिपोर्ट दिल्यार 5 वर्सां उपरांत गोंय सरकारान ड्रग प्रकरणात चवकशी करूंक एसआयटी नेमल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।